Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. नॉमिनेशन फॉर्म आज असली आज 12 पर्यंत टाइम आसलो. परत आज आमगे 12 पर्यंत टाइम आलो. आज फक्त एकच फॉर्म येयल्ले आहा आमगेले विश्वनाथ दळवी म्हणटा गेले. अनअपोज्ड विश्वनाथ दळवी फॉर्म आयले म्हणून अनअपोज जाला. सगळ्यात पयलीं हांव म्हजे वांगडी जे कावन्सिलर आहा तांचे मनापासून आभार मानता की तांणी म्हजेर विश्वास दाखोवन म्हाका आयज अनअपोज म्हजी निवड केल्या बद्दल. त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पक्षाचे संघटन मंत्री सतीशभाई धोंड हांणी जो विश्वास दाखयला तांचो विश्वास हांव तांचे आभार मानता आनी तांचो विश्वास हांव सार्थक दवरतलो. त्याच प्रमाणे आमचे पालकमंत्री गोविंद भाई हाणे म्हज्या खातीर खूब प्रयत्न केले आनी तांचो आमकां सदांच फाटिंबा आसता आनी हे फुडें आमच्या म्युनिसिपालिटी डेव्हलप करपा खातीर जी कितें आमची कामां उरल्या आमी तांच्या माध्यमांतल्यान फुडें वतले. त्याच प्रमाणे आमचो आमदार फोंडेचो आमदार रवी नायक हांचे आमकां सहकार्य लागतले ते आमकां सदांच आसतले. आनी रितेश नायक हांचे हांव आभार मानता की ताणें जावन म्हणून म्हजें नांव प्रपोज केलें आनी म्हाका आयज नगराध्यक्ष बनपाची संद दिली. आमचे अपूर्व दळवी हेजे कडेन मागता की तांणी सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचें. हो म्हजो हो तो तुजो म्हणून आसतना आमी ह्या फोंडेच्या सर्वांगीण उदरगते खातीर आमी वावरुया अशें हांव म्हणत. बिनविरोध निवडून आयला म्हणटर ऑपोजिशन हें निवळ उरलें ना, कारण जे अपूर्वाचे तशें प्रत्येक कावन्सिलरा कडेन रिलेशन आसा अशें आमी म्हणपाक हें दाखोवन दिल्लें आसा न्ही.